भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हाणे संरक्षण दळा खातीर अग्निपथ भरती येवजणेची घोषणा केल्या। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केंद्राच्या ह्या येवजणेक येवकार दिला। मोदी सरकाराच्या ह्या येवजणेचो गोंयच्या तरणाट्यांक लेगीत फायदो जातलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। भारताच्या तिनूय सैन्य दळांत 4 वर्सां खातीर तरणाट्यांची भरती करतले, जाका टूर ऑफ ड्युटी अशें नांव दिलां। 2 सप्तकां पयलीं नौदळ, लष्कर आनी हवाई दळाच्या मुखेल्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां अग्निपथ येवजणेची म्हायती दिली। लष्करी वेव्हार विभाग ताची अंमलबजावणी करतात। ऑनरेबल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हांच्यांनी माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वाच्या सकयल अग्निपथ ही स्कीम ही पहिलेच फावटी अशा पद्धतीची अग्निपथ स्कीम देशात लॉन्च जाता, जेणे करून देशा खातीर काम करपाची संधी तरणाट्या खातीर मेळटा। 4 वर्साच्या पिरियडात जेंकां आपल्या देशा खातीर काम करपाक जाय, आर्म फोर्सीस आसतले, नेव्ही फोर्सीस आसतले, सेलर पोस्टा खातीर आसतले, जे तरणाटे काम करपाक सोदता, जे युवती ज्यो काम करपाक सोदता तांच्या खातीर खरोखरूच खूब ही व्हड संदी आसा। खूब जाणांची इच्छा आसताली की आपल्या देशा खातीर आपण थोडी तरी वर्सां दिवं। हे सातत्यान एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईड हातूंतल्यान काम करता आसतना तांकां दिसतालें की आमी ह्या परत एकदा देशाच्या सेवेत वचपाक जाय, काम करपाक जाय। ही म्हाका दिसता तरणाट्यांची खरी संद आयिल्ली आसा आणि निश्चितरित्या अग्निपथ ह्या योजनेच्या सकयल देशभरातल्या कितल्याशा तरणाट्यांक ह्या स्किमींतल्यान जॉईन जावपाक मेळटले आणि फुडें वचून जे परमनंट नेव्ही, आर्मी, आर्म फोर्सीस हातूंतल्यानय तांकां जॉईन जावपाची संदी मेळटली आणि राज्यांतल्या पुलीस फोर्स, फायर सर्व्हिस, फॉरेस्ट सर्व्हिस अशा पद्दतीच्यो ज्यो सर्व्हिसीस आसा थंयसरूय बी तांकां जॉईन जावपाची संदी मेळटली।